काय जर रेडी जाले वयता मातशें काम आमकां शेअर करता तुमकडे हथंय चिकवा लोक आनी मागे लोक मेफी मामी येता पयलीं वयता टेलरागेर इस्टरान ड्रेस शिवोन दिलो न्हू ते हाडपा वयतली पयलीं आनी मागीर मारगांव कामा बाबा आनी मेफी कितें शिवपा जाय बाबा कडेन तर सूट आहा मेफी कडेन मॅचिंग घालो मेफी या सो मेफी कितें शिवपा जाय दोगांगे मॅचिंग शूज आहा म्हाका जाता तशें मॅच जाता तशें सो तेका लागून मारगांव वयतली आनी मातशें आनीक काम आहाय तो खूंय उरलो दादा दादा येतो सो आयजूय बाबाक हॉलिडे आयज थर्सडे हाल्याच कॉल आहा बाबाक आनी मंडेज कॉल आहा सो चोवया कशें कितें जाता तें शेअर करता तुमकडे जाता तितले व्लॉग्स अपलोड करून दवरले टील 29th अपलोड केला आनी आयज 20 आयज हांव नको खंयची डेट ती चोवया करता ओके मेळटा तुमकां मागीर गायज आमी येयले टेलरागेर मेफी गाडयेनू बोवला सो तेका सावडेकूर रस्त्या सायडीक झाडां पोंदा लायल्या सायडीक लायले 2 गाडयो सुंटाय पूण आनी फास्ट वयताय हाडपा मिस्टरा 2 वीक उरले न्हू आमी मुखार वयता पाय फुटला दिसता आयज आमी सगळीं वायट ब्लॅक जाले हांव वायट ब्लॅक बाबा वायट ब्लॅक मेफी वायट मामी वायट ब्लॅक सगळीं मॅचिंग जाले आयज आमी यो बेबी यो बेगीन भायरू आहा पळय ते रोप शिंवता सो म्हाका खूब दिसता न्हू ते घेयना आनी घेयन ते न्यू लोकां रोप घेयना ते हांवें सांगलो तेका की हे दिवं काय म्हूण म्हाका घेयन ते आमगे पयलींची आहा न्हू सदांची तेंगे घेता कित्याक चड आसता चड रोप आसता तेका लागून पावली रे सो काय मारगांव पावल्या थंय मेफी गेला मातसो कितें काम आहा तें गेलो तो आनी आमी गाडयेनूच रावला त्या वतान आनी खंय वचपाना सारको चिको आमी गाडयेन भोंवली कितें फोन मारल्यार फोनू घेयना मेफी कितलो टायम लागतो काय विचारपा मागीर 800 तर 800 रुपया एकदम जेली आनी आतां आमी येयले माय करपाक त्या मागीर फोन लागना काल सोन ती येता कोताली प्लस बाबा येत रडो लागलो सकाळी सोन नानी जाय म्हण सो ती सोमती व्हरोन येयल्या मामी आनी बाब गेला हाडून ते आमी गाडयेनू भोंवले खुर्सा कडेन रावते पॅक बी कोर येयले उपरांत दाखयता तुमकां कितें 800 गेलो आतां जॉन बरें आहलो थिंगा फुरसा हाटल्यान होकोत म्हाका सगळें बरें आहलें ना होकोत म्हाका शीत उकडे न्हू उकडे शीत आहलो जाल्यार आनी बरें मातो आहलोलें सुरय शीत आहलोलें तितलें अदरवायज बरें आहलें टेस्ट वायज बी सगळें बरें आनी सगळें अदरवायज कोडी बी सगळीं बरी आहलेली परफेक्ट कशी लागोली बरी लागोली आनी होकोत शीत कित्याक म्हाका सुरय शीत लायक ना पर्सनली सुरय शीत जेयना सो तेका लागून मातशें मागीर हें जालें अदरवायज बरें आहलोलें अशें माय पळय आसलें दिसता हय पुलीस म्हूण सांगलो काजरा आहलो रिसंटली काजर जाल्यार कार्ड बी धाड पावली घरा आनी माय येवना तेका सांगलो यो म्हूण आपूण येयना म्हणून लागलें आतां इस्टर न्हू सो तेका लागून येयना म्हण सो आमकां बेश्टी पावट पडली पण एक दिन जालें बाबा मिस कोताली ते भरपूर मोठालो हॉर्स बाबा म्हणून आतांच्या आतां जाय म्हण नानी हांवें सो तेका लागून गेली फोन मारल्यार फोन लागना स्विच ऑफ पडला फोन मारल्यार फोन स्विच ऑफ जालो सो गेली हांव भायल्या पार मेफीक हांव गाडयेनू बसयलो आनी हांव येयना म्हणल्यार आनी हांव गेलें चोवपाक गेलें म्हळ्यार हांव ओदी वाटेकू पावलें म्हळ्यार हांव भायल्यान तें दुसरें घर आहा पळय कजन तें गेलें थिंगा रावलें येयन गे म्हणलें ना खंय आपूण येयन खंय तेगे पॅलस आहा तो ते बेंचार करूंक जाय दुसरो पॅलस आहा म्हाका ते पॅलस सो त्या पॅलस बरें म्हणलें येना म्हणल्यार हें करून हांवें फोन हाडून दी म्हणलें भायल्या हांव ते नेबर काजन आहा पळय ते मामा काजन तेंगे आमी 25 वर्सां गेलेली तेंगेर तिंगा तेंच्या घरा भायर रावता हांव सो तेंगे सांगलें मोबायल बरो स्विच ऑफ पडला
येईना म्हणून गेलेले हाड बाबा फोन सकाळी लागलो नानी 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 गाडी मागीर बायल्या भायर गेल्यो वतांतल्यान तिनांक पावली थिंगा आपूण येयना म्हूण आमी चड नेस म्हण बाबा फोर्स करता ते या म्हणून ही थिंगाच रावली तो गेलो ना हांव हाडपाक गेलो ते थिंगा रावलो सांकवार मागीर थिंगाच आमच्या थिंगाच आनी एकलो भुरगो मेवलो तो म्हणलो वर ते एकली जाता न्हू पुलीस तो तो म्हणलो वर येयच ना आपूण येयना घरा बेजार करूंक जाय खंय इस्टेर पावलो खंय वयर घर बेजार करूंक जाय सकयलें करूंक जाय खंय आनी आपूण येयना खंय मागीर इस्तार जावन येता खंय बाबा बाबा सगलो गो म्हणटा केन्ना येतली नानी केन्ना हांवें ते गुगू जालो म्हणलें येयना म्हणटा म्हणलें ती आनी मागीर थिंगा हेका मिमी हालो मिमी बेजान यो तूं नानीक बुबू जाला म्हणटा खंयचे मिमी गो रुजाय मिमी लंडन आहा ते यो म्हणटा गोंयाक एसली म्हणटा यो नानी बरी ना मागीर एडोण म्हणटा सकाळसान तेंगा हुस्केता एडोणाकूय हुस्केता मागीर मिमीकूय हुस्केता एसलीकूय आनी तेकूय हुस्केता म्हण हाडूंक गेले आनी येयना खंय ती ओके बाय तुमी जेयली बा आमी जेवन बा थिंगा बा दोनाच्या वताच्या बारार गेले न्ही थिंगा हाडपाक ते येयना बाय कशीं आहा सगलीं तुमी तुमच्या मागण्यांनी हांव सगळें बरें आहा आनी तुमचेंच मागणें जाय म्हाका तुमी मागण्यान धर हांव तुमकां मागण्यान धरतलें ओके गॉड ब्लेस यू सगळे म्हाजे फॅमिली यूट्यूबर फॅमिली बाय गायजाचे ऑरेंज घेवन बसता आनी तो न्हिदूय तो कासार जालो म्हूण तेका तिका कातरी लायल्या आनी सो तेका लागून हांव तितू वचना आनी बसता मातसो येयलो येता तो 4:30 जाली 4 जावन गेली तो पळय येयलो सोदून आतां बसता ऑरेंज खाता परतून एडिटींगा बसता जाता तितले व्लॉग्स करूंक जाय घालूंक जाय न्हू म्हाका मागीर तितून गेले बरें म्हाका प्रॉब्लम ना म्हणून सो चोया ओके मागीर मेळटा तुमकां सांजचे सो गायज आतां 5:30 जाली सो बाबा धाडला हेडो आनी दाखयता तुमकां हिंग मातशें फोंड कसो आसलो सो डॅडीन थिंगा शिमीट घायला हातूर घायल्या शिमीट घायल्या आनी हे प्लांट आहा ते मागीर ऑनलायन घालून ते जायना मुखार वचना आनी दोनूय जायना मुखार वचनाय म्हणल्यार व्हडली जायनाय पेर न्हू भरपूर जाले हांव केदो गेलो काडूंक मागीर आत पावना बोडी हाय भितर हाय त्यो बोडयो सो मागीर डॅडी येतलो तेन्ना काडूं लायतले आनी आतां एडिटींग करता आनी खूब जाणां अशें घालताय ब्लॉगा तमलायन हेचे जीपीटीचेर म्हाका ते कोणा आहलोले ते दिसा मारगांव गेले सो हांव रोजी आनी रिया बोगलेक गेलो न्हू सो हांव ते कडेन अशें डिस्कस करताले कशें कितें काय म्हणून सो तेन म्हाका एडवायस केलेले जीपीटीचेर तमलायन कर म्हणून डावनलोड कर आनी कर म्हणून सो तेन एडवायस केल्या उपरांत हांव घरा येवन करून ट्राय करताले जायना आहलो म्हाका समोर हांवें व्हिडिओ चोयले कशें करपाक कितें करपाक सो म्हाका मोद चोयताले मागीर टायम मेळना आहलो सो अशें जातालें सो फायनली आयज म्हाका कळलें कशें करून तें सो थँक्यू रिया की जालें म्हाका कडेन केलें हांवें शिकलें हांव थँक्स टू यू ओली बिकॉज ऑफ दॅट ओली म्हाका कितें करूंक वचूं सोदतालें चोय सो आतां सद्या करूची ना कित्याक चोयतलें केन्ना कशें कितें सांगतलें सो तेन म्हाका सांगिल्लें सो उगडास येयलो ते गेलो थँक्स टू हर ओली कित्याक एकमेकाक आमी हेल्प करता एकमेकाक पावताय तूं ती कशी करता हांव कशें करता म्हाका कितें खबर आहा जाल्यार हांव तेका सांगता ते कितें खबर आहा जाल्यार ती म्हाका सांगता सो एकमेकाक अशी एडवायस करून आमी मुखार वयताय सो आतां उरला तें एडिटींग करता आनी मागीर वयतलें भायल्यान बसता आनी ओके तुमी म्हणटली मॅफी हुया आमी मॅफी न्हिदोला तो कासार जालेलो मॅफी कितें अजून न्हू इंचो टायम तेका एडजस्ट जावना गोंयचो तेगे तो टायम म्हळ्यार हो टायम तेंगे रात आसता न्हू सो हो टायमार तो मोस्टली न्हिदता सांजचो रातभर मागीर जागतो रातचो मागीर मोबायलार कितें करता मोबायल चोयता ना कितें करता रातचो जागतो मागीर तेगे टायम एडजस्ट जावना तेका लागोन सो चोयता मेळटा तुमकां मातशें आनी आतां एडीट करता घालता आनी मागीर मेळटा काय जाता हांव आतां ओट्स मागेले चॉकलेट ओट्स बोला घेवन हांव सारकी भूक हाडटा सो आतां हांव चॉकलेट ओट्स खाता एकदां म्हाका भूक लागल्या म्हणून आनी सेकेंड ती म्हणटा तुमी जेवंक ना काय म्हणून सो ते हॉटेलाक गेलो न्हू सो सुरूय म्हाज्या पोटान वचना शीत मॅफी तरी म्हळ्यार म्हाका आनी हाडूं लायता आनी हाड म्हाका ना म्हळ्यार आहा तेंच पोटान वचना सो शीत बरें म्हाका लागोना सो हांवें फकत नुस्तें खायला लेपो हायल्या आनी शिणाण्यो मॅफीन ऑर्डर केले शिणाण्यो लेपो आनी तालयेक नुस्तें मेळलो ते व्हडले
खायला आणि भाजी बी आहे ती तितकी मिडकीची भाजी आहे ते बी हांव ना सो मागे आनी कोक पिला लिंबू सोडा बाय म्हाका बरें लागोना कांय म्हाजे आतां बरें जावं ना रेस्टॉरंटान सो आनी तूं म्हणचे रेस्टॉरंट कोणें येयलो हांवेंच येयलोलें हांवें ते इंस्टाचेर चोवन हांवेंच म्हणलो या थिंगा रिव्यू बरो येयलोलो म्हाका इंस्टाचेर सो चोवन गेलोलें अदरवायज सगळें बरें आसलोलें फकत म्हाका शीता लागून मातशें हें जालें ताका आनी कांय ना सो आतां हांव म्हाजें ब्रेकफास्टाचें न्हू इवनींग ब्रेकफास्ट कोता म्हागेलो ओट्स हें खायल्यान म्हाका भूक लागना बेगीन ताका लागून आनी मागीर मेळटा